आमी असोसिएटेड विथ पेरनेम बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशन. कितें आसा, आज आमी इतली वर्सां धंदो करता. परप्रांतीय लोक म्हणजे जे ड्रायव्हर म्हणून हांगा कामाक येयले, लेबर म्हणून कामाक येयले, खणींचेर कामाक येयले, हे लोक आयज आमच्या धंद्याचेर चडलेले आसात. म्हणजे जो आमचो मूळ गोंयकारांचो जो धंदो आसलो, रेंव जावं, खडी जावं किंवा आनी चिरे ट्रान्सपोर्टेशन करप आसलो, ह्या धंद्यान मूळ आमचे गोंयकार आसलेले. आयज हे लोक कामाक म्हणून हांगा येयले आनी बायपास करून आमचे कडेन कामाक रावले. आमच्या जे कस्टमर असले तेंचे कडेन टायअप जाले आनी आपूण स्वता गाडयो घेवन आमचो एग्रीमेंटाचेर गाडयो घेतल्यो तेंच्यांनी आनी आमकां बायपास करून आपूण धंदो काबीज केलो. आनी तेंचो हो ह्या धंद्यान अतिरेक जाल्लेलो आसा. तर हो अतिरेक खंय तरी थांबपाक जाय. आयज ते येता आसतना एकटो येता, एकटो आपल्या 4 मेवण्यांक हाडटा, 4 भावजींक हाडटा, एका कुटुंबांतल्यो 12-15 गाडयो जातात. अशे प्रत्येक जाण ते येयलेले आसा आनी प्रत्येकान गाडयो काडलेले आसा. हेचेर कंट्रोल कोणाचोच ना. तर हो कंट्रोल येवच्या खातीर आमी आयज एक मेमोरेंडम बरयला आनी ते आमी PI साहेबाक दितले. हेज्या पयलीं आमी ते गाडयो रजिस्टर खंयच्या बेजिसाचेर करता तेज्या खातीर RTOकूय आमी दिल्लेले आसा. सो ते कंट्रोल जावच्या खातीर आयज आमी हे सगळे लोक वांगडा जावन हेचेर PI साहेबाक मेळोन आमी आमचे जे गाराणे आसा ते घालतले. आतां म्हाका एक सांग, आतां तुमी ओनर आसा आनी भायले कांयशे तुमी दवरतात महाराष्ट्रांतले जे ड्रायव्हर वगैरे, ते कशें कितें? जे ड्रायव्हर दवरला किंवा जे आयज हो इश्यू जाला पळय तो तेकाच लागून जाला. जितले लोक ड्रायव्हर म्हणून येयले किंवा नवे खंयच्या खणीचेर मुकादम म्हणून येयलो, त्या मुकादमान आज 4 गाडयो घेतल्यो आनी तो मुकादम आयज आपल्यो गाडयो भरल्या उपरांत आमच्यो गाडयो बोलतो. ही डिक्टेटरशीप चालू आहा, ही दादागिरी चालू आहा. म्हणून आयज सगळे लोक एक जावन फुडें सरलात की हेचेर कंट्रोल हाडपाक. एक गाडी आमच्या कडेन आसा आनी दुसरें म्हणजे कितें, ते परप्रांतीय आसल्या कारणान ज्या सायटीर गोंयांत आमच्या बारीकशे सायटी चलतात थंयसर सगळ्या कडेन इंजिनियर परप्रांतीय आसता किंवा आनीक खंयचो सुपरवायझर भायलो आसता. सो हे आपल्या हेतून उलोवन, लँग्वेजीन उलोवन तांकां कन्विन्स करतात. तेंचो कितें आहा तो कन्सर्न टेक केअर करतात आनी आमचो बिझनस जो आमी 1-2 ट्रिपी घालतात ते सगळे आपूण हे करतात. आमच्या कडेन मेन म्हणजे प्रॉब्लम सगळो आमी सर्वायव जावं शकताले. आमी आयज सर्वायव जायना मार्केटान, कित्याक आमच्या कडेन एकाय मनशा कडेन चोरपाची संवय ना. आयज आमी जर चोरलेले जाल्यार आमकां परप्रांतीय लोकांक हाडून मार्केटान घालपाची गरज पडची नासली. आयज सगळे जाण जाग्यार भरतात 500 चिरे म्हणून सांगतात, व्हरोन घालतना 500 चिरे म्हणटात, पण प्रॅक्टिकली भरतना 450 भरतात आनी पावतना ते 500 म्हणून पावतात. आनी हे कित्याक फिजिबल आहा तांकां, परप्रांतीय लोक आसल्या कारणान ते आपल्या लँग्वेजीन एकामेका वांगडा सारके मॅनेज जाता आनी काम जावन वयता. आमी जर ऑर्डर घेवपाक गेले किंवा आमी थंय काम करपाक गेले जाल्यार आमकां त्या सायटीर कोणूच एंटरटेन करून घेयना. सायट गोंयान, काम गोंयान, मटेरियल गोंयचो, रोड गोंयचे वापरतात, टॅक्स चोरतात आनी आमच्याच धंद्याचेर आनी आमच्याच पोटाचेर येवन बसतात. आतां मेन म्हटल्यार जे आतां असोसिएशन जाला, सरान सपोर्ट केला ते म्हटल्यार आमचे यंगस्टराचे फ्युचर चिंतता सर. सो तांकां आमी सपोर्ट करपाचें हें आमचें आतां मेन थिंग. आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. आनी सेकंड थिंग, जेन्ना मायनींग बंद पडल्यो तेन्ना लोकां कडेन कितें म्हटल्यार गाडयो बंद उरलेल्यो. सो सेम लायक लोकांनी आतां भायल्या लोकांनी येवन हांगा गाडयो हे केल्यो घेतल्यो आनी JCB घेतले. बट त्योच समज आमकां इंडस्ट्रीज हितूर काम दिल्लें जाल्यार आयज गाडयो बंद उरच्यो नासल्यो, इतल्यो गाडयो हे जावच्यो नाशिल्ल्यो. सो आतां मेन थिंग यंगस्टर कितलेशेच फुडें येयला, तेंच्यांनी आपले जॉब क्रिएट करून ते आपलो बिझनस सेट करता. सो म्हाका दिसता की सरकारांनी सपोर्ट करचो आनी तांकां जे भायल्या लोकांक काम दिता, कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते आमकां दिवचे गोव्याचे लोकांक. ती इल्लिगली ट्रान्सपोर्ट जाली आसतली अशें म्हाका दिसलें. म्हणून आमी ताका कंप्लेन दिली, आमच्या मामलेदाराक कंप्लेन दिली. ताणें हाडून रितसर कंप्लेन केल्या आनी ताजेर एक्शन जालें. आतां फुडें कितें जातलें, कोर्ट जातलो कशें जातलें तें गव्हर्मेंट ठरयतलो. पूण हातून आमचें सांगपाचें कित्याक, आज आमी सगळे न्हिदून रावतात, विचारिनात कोणाकूच. आनी आमच्या गोंयकाराचो फॉर दॅट मॅटर तो गोंयकाराचो स्वभावच तसो. आमी केन्नाच कोणाक दुखयनात. तूं आयलो मरे यो बाबा, आसूं यो तूं करुनी धंदो अशें म्हणून आमकां तांकां आमी घेता बरोबर. पूण ताचो गैरफायदो घेवपाचो चल्ला तांचो. अरे एकटो आयलो म्हणून तुमी सगळ्यांकूच हाडून आमचे वयर हें करतात. आनी तांच्यांनी असो स्टेटमेंट केल्लो आसा हाजे फुडें की ते अशें म्हणटात की तुमी गोंयकार न्हिदून रावतात, तुमचे कडेन कामां जायनात. आज कोणें सांगलें तुमकां गोंयकार न्हिदून रावता म्हणून? गोंयकार न्हिदून रावता म्हणून आज म्हजे कडेन पळय 22 वर्साचें चली आसा, ते स्वता JCB 8-8 वरां चलयता आनी आपल्या बापायचो धंदो सांबाळटा. खंय गोंयकार न्हिदून रावल्या? आमी तुमकां न्हिदूंक ना, आमी तुमकां चान्स दिता, आसूं करूं आमच्या बरोबर म्हणून. आज तुमी कितें केलें, चान्स दिले जाल्यार तुमी आमचे सारकेच माथ्यार चडून बसले, आमकां खंयच धंदो करूंक दिना. हाका खंय तरी आवळ बसपाक जाय. आनी आमी सगळे युनायटेडली जावं
तांकां खंय तरी कंट्रोल करपाक जाय, नाजाल्यार फाल्यां हे आमच्या भुरगेपणांक कांय धंदोच उरचो ना आनी तोच कॅप्चर जावन वतलो आनी ताका जबाबदार आमी खंय तरी जातले, कित्याक आमी ताका एकठांय जावन कांय विचारीत ना. ह्या ट्रान्सपोर्ट बिझनेसानूच ना, जर तुम्ही आज पहिले टॅक्सी बिझनेसान त्यांचं अतिक्रमण जाल्लेलो आसा, जर बाजारपेठेन त्यांचं अतिक्रमण जाल्लेलो आसा, मागीर ट्युरिस्ट लायनीन त्यांचं अतिक्रमण जाल्लेलो आसा. आयज हांव तुमकां सांगूं शकता की तुमच्या पॉलिटिक्सान सुद्धा यांचं अतिक्रमण जाल्लेलो आसा. आयज बूथ अध्यक्ष सुद्धा त्यांचे लोक जाल्लेले आसात. तर हे कंट्रोल जातले कशे? फाल्यां सकाळी आमदार त्यांचे जातले, आमी गोंयकारांनी आनी मूळ गोंयकारांनी वचपाचें खंय, असो प्रश्न निर्माण जातलो. आमची फुडली पिढी कितें खातली आनी कशी जगतली, हो मूळ प्रश्न आसा. हे फक्त आमी सर्वायव जावच्या खातीर आमी आयज एकवट येयलेले ना, फुडल्या पिळगे खातीर आमकां कितें तरी राखून दवरपाक जाय. सो तेच्या खातीर आमकां खूब पावलां उचलची पडटलीं आनी आमी ते उचलच्या खातीर खंयच्याय पातळीचेर वयतले, सरकाराचे नाक घसडटले, पूण आमी हे करून रावतले. परप्रांतीयांक हेच्या फुडें हांगा वाव दिवचे ना. आमी हांगा जमचे एक कारण म्हणजे परप्रांतीय जे लोक आसा तेंचे खंय तरी गाडयो आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता, ज्या आमच्या बिझनसान आहा ट्रान्सपोर्ट बिझनस ते आयज वाडलेले आसा. तेच्या कारण आमी काल एक ठरावीक गाडयो अशे नोट करून आमी उबे केल्ले. सो आमी साहेबांक फोन करून सांगले आनी ते गाडयो आज तेंच्या हातीन आमी दिल्ले आसा. ताचेर खंय तरी एक एक्शन जावंक जाय अशें आमी मागता आनी लिगल एक्शन जावंक जाय, मायंड डिपार्टमेंटा कडेन दिवंक जाय, कारण इलिगल चलता. तेंचेर कांय डॉक्युमेंट ना कोणा कडेन आनी अशें करून. आनी इवन आयज इतले गाडयो वाडपाचें एक सेकंड कारण म्हणजे आयज कितें RTO जे रजिस्ट्रेशन करता ते हेचेर म्हणजे एग्रीमेंटाचेर करता. हे एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर जे गाडयो करता ते कशे करता आनी कशें करूं शकता हो एक क्वेश्चन मार्क आमच्या कडेन पडलेलो आसा आमकां. आनी त्या अशे एग्रीमेंट म्हणजे आतां खंयचे हावस रुमाचेर रावता तेचे रुमाच्या एग्रीमेंटाचेर ते गाडयो दिता आनी तेचेर ते गाडयो रजिस्टर जाता. हे खंय तरी जावपाक जाय ना, स्टॉप जावपाक जाय, गोंया पुरते तरी स्टॉप जावपाक जाय. कारण आयज कर्नाटका जावं भायले खंयच्या गांवांतले येवन लोक हांगासर धंदो करता. आयज आमच्या लोकल लोकांचो जो धंदो आसा तो खंय तरी कमी जाल्लो आसा. आमचे लोकल लोक खंय तरी ह्या धंद्यातून फाटी गेल्लेले आसा आनी हे भायले लोक जे येवन हांगा आयज ह्या धंद्यान फुडें वचत आसा ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. गाडयो आडयल्ल्यो आनी तेंचे लायसन्स डॉक्युमेंट जे आहा म्हणजे डुप्लिकेट कितें तरी हे आसले ते मागीर कितें जालें? आमी गाडयो आडयता फुडें दिता तेचेर फुडें कांय एक्शन जायना अशें आमकां दिसता. कित्याक आमी खूब फावटी कंप्लेंट केल्ले आसा की तेंचे कडेन डॉक्युमेंट ना, तेंचे लिगल डॉक्युमेंट चेक करचे, तेंचे नंबर प्लेट चेक करपाचे, तेंचे जे पेपर वर्क आसा त्या गाडयांचो रजिस्ट्रेशन नंबर जावं चेसी नंबर हे चेक करपाकूच जाय, कंपल्सरी करपाक जाय. हे कांय चेक म्हाका दिसता जायना, ताका लागून हे वाडत आसा.